येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आणि आज आमी आसा मडकय ह्या भागात. मडकय जो मतदारसंघ जो सदांच मोगोचो बालेकिल्लो म्हणटात तो त्या मतदारसंघात आमी आज वचून विचारतले लोकांची खरीच कामां जाल्या. फाटली 20 वर्सां जाली पळयता आमी की हांगा सुदीन ढवळीकर हे मोगोचे जिखून येता सुप्रिमो जे आहात ते आणि तेंच्यांनी खरेंच तेंच्या कडेन PWD खातीर कितलीशींच वर्सां आशिल्ले आणि तेंच्यांनी ह्या मतदारसंघान खरेंच न्याय दिला काय ना तो म्हणजे लायट आमी म्हणटात ती रस्ते उदक लोकांक मेरेन खरेंच पावला. दुसरें म्हणल्यार लोकांक खरी कामां जाल्या. शिक्षणाच्या बाबतींत हांगा कितलो विकास जाला तो आमी पळयतले. दुसरी म्हटल्यार आनी एक डेव्हलपमेंट जी जाल्या आमी जाणा की हो जो मतदारसंघ आसा तो 1963 वसंत वेर्णेकर म्हणून MGBचे जिखिल्ले. मागीर बाय इलेक्शन्स जाली तातूंत भाऊसाहेब बांदोडकर हे जिखिल्ले. मागीर भाऊसाहेब बांदोडकर आयले मागीर तांच्या उपरांत किरण बांदोडकर मागीर बाबूसो गांवकर मागीर रवी नायक जे आतां काँग्रेसींतल्यान BJPन येवपी रवी नायक त्या टायमार MGBचेर जिखिल्ले हांगा. मागीर श्रीपाद नायक BJPचे हांगा फर्स्ट टायम जिखिल्ले. तेच्या उपरांत आमी पळयता 1992च्यान हो मतदारसंघ सुदीन ढवळीकर हांच्या कडेन आसा आणि फाटली 2017 मेरेन तरी ते ह्या मतदारसंघात जिखत आसा. आणि हे फावट ते जिखतले काय ना तेंची कितले पारडे जड आहा ते आमी लोकांक विचारतले. आनी एक प्रश्न जो आमी प्रामुख्यान लोकांक विचारपाक सोदता तो म्हणल्यार TMC जर तृणमूल काँग्रेस जी फर्स्ट टायम गोंयान सेकंड टायम गोंयान आयल्या ती पण फर्स्ट टायम तेंच्यांनी इतली म्हणटात तशी फूल फ्लॅश तेंच्यांनी काम करपाक स्टार्ट केला. त्यांची युती मोगा वांगडा जाल्लेली आसा आणि ही मोगा वांगडा जाल्ली युती हांगरच्या लोकांक मतदारांक कितली मानावल्या ते आमी हो प्रश्न आमी प्रामुख्यान लोकांक विचारतले. खरेंच तांकां TMC वांगडा सुदीन ढवळीकर म्हणजे मोगो पक्षान जी युती केल्या ती खरीच मानावल्या काय ना की खरेंच तेंच्यांनी आनी कोणा कडेन युती केल्या एक वेळ तांकां बरें पडपाचें आणि युतीची खरीच तांकां गरज आशिल्ली की ना हे आमी लोकांक मेरेन प्रश्न विचारतले. पळोवया आतां आमी फुडली आमची जी वाटचाली. आतां जी इलेक्शन जावपाची आसात आणि फाटली कितलीच वर्सां आमी 5 टायम पळयला की सुदीन ढवळीकर हांगा जिखून येता MGBचे. खरीच उदरगत जाला हे सायडीन कामां बीन जाल्यात. खूप काम जाल्या फॅक्टरी जाली आणि तुगेलें वेवस्थीत चलता काम आणि तोवूय खूब आतां कितलीं वर्सां MG शिवाय आमगेले अजून दुसरी पार्टी आमी केन्नाच मतां मारूं ना चलता आणि MGचीच पयलीं पासून आमगेली मडकय म्हणटाची MGच. एकूच फावट हांगा श्रीपाद भाऊ जिखून आयिल्ले न्ही. हय हय तोवूय पयलीं MGचूच आशिल्लें न्ही मागीर ताणें दुसरे पार्टी वचून BJP तो येयल्ले. आतां अशें जाला की एक रवी नायक जे मातशे हांगा मडके मातशे फेमस आसले ते आतां BJPक जॉयन जाले. कितें फायदो आहा तेंचो तो BJPक जॉयन जाला? तें आतां खंयचें कितें फायदो जातलो कितें लॉस जातलें तें म्हाज्यान कांय सांगूंक जायना. तर एक प्रत्येकाले मनाचे परिणाम खंय वचपाचें कितें करपाचें त्या प्रमाणे तो एकादो गेलो आसतलो. मडकय अशी खंयची गजाली आतां जावंक जाय अशें तुमकां दिसता? म्हणजे आतां तुमी म्हणटा तशी उदरगत जाल्या ना न्ही पण आनीक जावपाक जाय अशें कितें आसा गजाली? जावपाक जाय सद्दां मनशांक खूब आशा आसता आनी ती आशा केन्नाच आमगेल्या मनशांची वचना कळ्ळें न्ही. रस्ते लायट आणि उदक ह्या गांवांत तशी त्या बाबतींत उदरगती बाबतींत कितें म्हणपाचें? हय बरें आसा वेवस्थीत आसा. पयलीं हांवच करपी काम हांगसर रस्ते बिस्ते कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आशिल्लो आनी ते जे पळय मंत्री बिंत्री आशिल्ले ते आमचेच आशिल्ले आनी म्हाका बरें हें करताले आनी गेल्या नंतर रोखड्या रोखडे कामां खूब बरीं कामां जाल्या. आनी आतां एक हांव तुमकां अशें विचारता की आमी इतलीं वर्सां पयलीं की हांगा पयलीं जो जाल्लो तो वसंत वेर्णेकर MGBचे मागीर बाय इलेक्शन जालें तेन्ना दयानंद बांदोडकर जाले मागीर बांदोडकर आसले मागीर रवी नायक एकदां जाले हांगा MGBचेर मागीर श्रीपाद नायक BJP जाले मागीर सुदीन ढवळीकरूच आसा.
पूण केन्नाच आमी अशें पळोवंक ना की त्यांच्यांनी सदांच युती करतना BJP वांगडा गेले आसतली नाजाल्यार ते एकटे तरी गेले आसतले इलेक्शनाक सरकारान ते रावले आसतले काँग्रेसी वांगडा पूण आतां एक नवीन पार्टी जेन्ना येयल्या TMC तृणमूल काँग्रेस जी बंगालची पार्टी रिजनल पार्टी ती त्यांच्या वांगडा तेंच्यांनी युती केल्या तुमी एज अ MGP तुमी म्हणटा तुमी पयलीं पासून MGP तुमकां कितपत मानावला हें म्हाका दुसऱ्या कडेन युती करपाक गरज नाशिल्ली आमकां आमी आमचेंच पळोवप न्हू खरें न्ही तेन्ना युती करपाची गरज नाशिल्ली आतां कितें ते आतां निवडून दिल्ले आतां आमगेलें जाणटेपण जालां आतां आमचें मत कितें सांगपाचें कळना तांकां जायचें करून आनी कितें करतले TMC कडेन युती केली म्हणजे तुमकां अशी मानवली ना ना आमचे पार्टी हांगसर MG म्हणून ती पार्टी आसा ती सोडून दुसरे कडेन ती आमकां आज पासून हांव MGकूच आसा फाटल्या 5 वर्सां पळयता की आमी हांगा MGP आसा आनी सुदीन ढवळीकर बाब हे जे हांगा निवडून येता सो आनी अशी आतां फुडें इलेक्शन्स आतां जावपाची आहा थोड्या दिसांनी तुमी जेन्ना पळयता तेन्ना ह्या वाड्यार ह्या गांवांनी अशी खंयची कामां उरल्या ती जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां आमचे आतां कामां जावपा जाय म्हणजे मेन म्हळ्यार कितें आसा एक रस्तो जावपा जाय बरे भशेन सगळो वेवस्थीत बाकी सगळीं आमची कामां जाल्ली आसा सर्विसूय कोणाक मेळिल्ली आसा ती दिल्ली आसा आमचो ढवळीकर आसा आमचो सगळ्यांचे बरे बाबतीन सगळें वेवस्थीत विचारून करून सगळें घेता बरें लायट उदक जो मेन बेजीक जे प्रश्न ते कशे ते सगळें सारकें आसा आमचें लायट बरी आसा नळ वेवस्थीत येता ते सगळें आसा कामां आनी एक म्हणजे तुमी आमी जाणा की कितलीं वर्सां ह्यो MGP जो बाले केल्ला पूण ह्या फावट MGPन फर्स्ट टायम म्हणटा ती तृणमूल काँग्रेसी वांगडा युती केल्या कितली मानवल्या तुमकां ती गजाल आमकां ती मानवल्या पूण कितें आसता आमचो तोच आसा न्ही सद्दां ढवळेकरूच आसा न्ही तो विचार करून सगळ्यांनी तेणें केलें आसता न्ही तें का बाबा कोणा कडेन युती करप ना युती ताका खबर आसतली आनी बरे भशेन तेणें युती करून आमचो मतदारसंघ परत तो असो फुलोवचो अशें आमकां दिसता तेजे कडेन हय आनी युती शिवाय जिखचे नासलें दिखता आसलें जिखतलो तो युती शिवाय जिखतलो आशिल्लो हो तितून कांयच प्रॉब्लेम ना कोणीय रावल्यार तो जिखतलो आशिल्लो हितून आमकां खात्री आशिल्ली कित्याक तेजे मतदारूच ताजो आसा आनी तेणें अशीं कामां केल्लीं आसा सगळ्या लोकांची सर्वीस दिल्या नोकरी दिल्या लोकांक कोणाची घरां बांदल्या हें बांदलां सगळें तेणें केलां न्ही आनी आमी ताका उडोवंक शकना न्ही अशें आतां आनीक हांव प्रश्न विचारता की आमी जाणा की रवी नायकाचो हांगा मातसो कितें तरी मातसो प्रभाव आसतालो पयलींच्यान पूण ते काँग्रेस तेन्ना आसले पूण आतां ते BJPन गेले कितें फायदो जाला BJPक जावंक शकता ह्या मतदारसंघात तो हांगसर ताका फायदो जाल्लो आतां फोंड्या तो खंय रावता तें अजून कांय डिक्लेअर जावना आमकां कांय खबर ना न्ही आनी आमी तेजे बद्दल कांय उलोवंक शकना पयलीं आमी ताका निवडून दिल्लोच रवी नायकाक दिल्लो पूण तेन्ना MGP तो तो MGP मागीर तो काँग्रेसी रावन आमचे कडेन BJP आनी हेजी युती जाली MGP तेन्ना श्रीपाद नायक रावलो श्रीपाद नायक निवडून येयलो अशें जाल्लें आसा सगळें पूण आतां BJPक ताजो कितें फायदो जातलो ह्या मतदारसंघान म्हणटा रवी नायकाचो ह्या मतदारसंघांत जावचें शकना कित्याक हेजो प्रभाव म्हणटा बरो आसा पयलीं पासून आतां जेन्ना तेणें तर खटपट केल्ली पयलीं तर येवन आतां अकस्मात येयल्यार कांय जायना न्ही तें जावंक शकना न्ही तेजें अशें तें म्हण आतां हांगा बाकीचे जे पार्टी आसात आतां हाली नवीन पार्टी येता RG म्हणून येता आप येता आतां काँग्रेसूय आसूंक शकता एक वेळ BJP आसूंक शकता असो हे सगळे पार्टी आसा तेंचो कितलो प्रभाव आसतलो तेंचो व्हडलोसो प्रभाव कांय ना हांगसर कारण कितें आसा नवीन पार्टी आसा लोक तांकां वळखना आनी अशें चार चौगां भोंवलें म्हणून कांय जायना न्ही तें तेजे पयलीं एक तेणें वर्सभर कितें जावपा जाय ता 1-2 वर्सां पळोवपा जाय एक अकस्मात येयलो आनी तूं फाल्यां उबो रावता म्हणल्यार जायनूच शकना न्ही तोच तेंचो कांय प्रभाव पडूंक शकना हेचेर हय फाटली पयल्या आमी 20 वर्सां पयल्या की हो मतदारसंघ MGP सुदीन ढवळीकर जिखून येता आतां फुडल्या इलेक्शनाक कितें जावपाचें हांगा फुडल्या इलेक्शनाक सुदीन ढवळीकरूच निवडून येतलो फाटल्या इलेक्शनाक जितली मतां ताका पडलेली 18,000 समथींग तेज्या पेक्षा चड मतां ताका आतां ह्या खेपो पडटलीं ह्या खेपूक चड कित्याक मतां पडटलीं ताका कितें कारण चड म्हणजे ताणें भरपूर काम केल्लें आसा मडकय मतदारसंघात कोणा खंयच्याच हेजे कडल्यान भुरग्या कडल्यान केन्नाच ताणें पयशे घेवना जॉबाचे जेन्ना ऑर्डर दिता तेन्ना केन्नाच ताणें पयशे घेतलेले ना दुसरें म्हणजे आमचे वयर आतां रस्तो पयलो तुमी वयलो तो रस्तो व्हडलो केल्लो आसा मागीर मडकयच्यान कुणय वचपी रस्तो बायपास जो सकल्यान पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर त्रास जातालो म्हणून ताणें वयल्यान हें करून ताणें वयल्यान डायरेक्ट बायपास रस्तो केल्लो आसा आनी खंयची कामां अशी जावपाची उरल्या ह्या मतदारसंघात जावपाची अशी खंयचीच कामां ना अशीं चडशीं कामां सुदीन ढवळीकरान सगळीं केल्लीं आसात
त्या खातीर ताका चड मतां हांगा चड पडटली ती त्या खातीर. आणि एक म्हणजे हे फावट MGPन फर्स्ट टायम TMC वांगडा युती केल्या, कितली मानवल्या तुमकां? ना आमकां मानवलें म्हणजे आमकां आतां आमी सुदीन ढवळीकाराक आमी सगळे पात्रांव म्हणटात, पूण पात्रांवान जी स्टेप घेतलेली आसा ती योग्यच आसा, ती तेंच्या हेणे योग्यच आसा आनी आमच्या हेणे योग्यच आसा. कारण BJPन किंवा काँग्रेसीन जे पळय फाटले हांगा केलां फाटल्या वर्सांनी ते पळयत जाल्यार पात्रांवान बरोबर स्टेप घेतले अशें आमकां दिसता. आणि एक प्रश्न म्हणल्यार आतां रवी नायक जे तेंचो मातसो हांगा मातसो हे आशिल्लो प्रभाव आशिल्लो, ते आतां पयलीं काँग्रेसीन आसले ते आतां BJPन गेले. BJP खरोच हांगा तेजो फायदो जातलो कितें? ना अशें म्हाका तरी दिसना तेजो फायदो जातलो असो. कारण सुदीन ढवळीकाराचें इतलें हांगा हें जाल्लें आसा की सुदीन ढवळीकर समज आतां फुडल्या पात्रांवान सांगलां की हे 5 वर्सां ताचे फुडलीं 5 वर्सां आपूण एका तरी रिटायरमेंट घेतली म्हणून, पूण तेणें सांगता तो मनीस हांगा निवडून येतलो अशें म्हाका दिसता. शेतां जी तुमी जेन्ना करतात तेन्ना तुमकां खरी मदत मेळटा तांच्या कडल्यान? हय मदत मेळटा आमकां मेळटा पात्रांवा कडल्यान? हय पात्रांवा कडल्यान मेळटा. आणि एफर्ट तुमकां कितें दिसता कितें जावपाचें हांगा? हांगसर आमकां ढवळीकारूच येतलो. हय तेंच्यांनी इवन TMC वांगडा युती केल्यार तुमकां काय अशें प्रॉब्लेम? ना 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 तशें काय आमकां प्रॉब्लेम काय ना तसो. बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आपली कॅम्पेन करता हांगा तेन्ना तांकां कितले चान्सीस आसा कितली? ना तांकां चान्सीस म्हणजे प्रत्येक पार्टीन कॅम्पेनींग करप हे तेंगेले प्रत्येकाचें हें न्ही. प्रत्येक पार्टीन प्रचार करप, प्रत्येकान फिरप हें प्रत्येक पार्टीचें हें. पूण हांगा चड करून चडशें हांगा ढवळीकारूच निवडून येता आनी तोच फुडें हेचे फुडें निवडून येतलो. आतां 20 वर्सां येयलात न्हू तो. हय 20 वर्सां येयला. आमी तेका वोटींग केलें 20 वर्सां. आमी 1999 सोड 1997 जेन्ना पात्रांव आमगेलो GCN आशिल्लो तेन्ना आमी मडकय युवक संघाचे आमी मेंबर आसा, हांव मेंबर आसा, तेन्ना आमी तांकां सपोर्ट केल्लो 1997 GCN. तेच्या नंतर ते 1999 इलेक्शनाक उबे रावले तेन्नाच्यान आमी ताचे फाटल्यान आसा ते आयज पर्यंत आमी ताचे बरोबरूच आसात. फाटले 20 वर्सां जालीं हांगा MGPचे सुदीन ढवळीकर निवडून जिखून येतात. ह्या वेंचणुके वेळार कितें जावपाचें आसा आनी खरीच फाटल्या 20 वर्सांनी कामां जाल्या काय ना? फाटले 20 वर्सां म्हणजे हे 20 वर्सां कामां हरशीं पर्सनल लोकांची भुरग्यांची जाल्यात. ना अशे खुबशे लोक कामां लागलेले आहा. पूण आतां हे 3 वर्सां तरी कांयच ना लागना. आनी आतां फुडें हरशीं प्रोग्रेसी बद्दल व्हडलोसो तसो डेवलपमेंट जावना. फक्त एक रोड मडकयचो वयलो जाला. बाकीचो व्हडलोसो डेवलपमेंट बाबा आनी कितें कांयच हें ना. म्हणजे कसलो डेवलपमेंट म्हणटा तुमी? म्हणजे जावंक ना तर? जावना म्हणजे अशें कितें आनी व्हडलीशी सुदारणा अशी व्हडलीशी कांय जावपाची अशी कांयच ना. पूण आतां कितें भुरगे फक्त कामां लागप हो ती जॉब मेन न्हू तो लागना सद्या म्हणटा. आनी कितें डेवलपमेंट म्हणजे एक पुलाचो एक विशय खुबशो फावटी वर्सां चलता. खंयच्या पुलाचो? तो मडकी जुवारी मांडली तो जावना? तो जावना. कारण तो जाय जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांक बऱ्याक पडटलो. ट्रान्सपोर्ट लागीं तुका बांबोळी बी ते सगळ्यांक लागीं. गजाल घडल्या ती म्हणल्यार पयलीं हांगा रवी नायकांचो मातसो प्रभाव आसलो ह्या मतदारसंघार मडकय. रवी नायक आतां पयलीं काँग्रेसीन आसले पूण आतां ते BJPन गेले. सो BJPक ह्या गोश्टीचो फायदो ह्या मतदारसंघान जातलो? आतां कारण ते बद्दल तुका हांव कांय व्हड सांगूंक शकना. कारण ढवळीकर मातशे गेले उपरांत हात फुडें गेले उपरांत कितें हाडचें उडयता. पूण ते बाबतींत लोकांक हांगसर चड थोडे तेंवूय जाय पडटा. पूण ते बाबतींत रवी मातसो कमी आसा. पूण BJPन वचून म्हणजे काँग्रेसीन आसलो ते बरें आसले काय BJPन ते घेवन वचोन बरें पडलें म्हणजे ह्या मतदारसंघा खातीर तरी? हें सांगूंक तुका येन्ना तरी कांयच समजना. कारण मडकय हो BJP सॉरी ना पण काँग्रेसीचो व्हडलोसो तेका कांयच ना. काँग्रेसी जावं BJP सुद्दां ते हेका बद्दल तो आसले उपरांत कांयच जावपाचें ना. पत्र म्हाका एक सांगूंक शकता जी आतां MGPन TMC वांगडा युती केल्या ही तुमकां कितली मानवल्या? पळय सांगपाक गेलो म्हणल्यार कितें आहा आतां हे हितून कितें जालां गोंयान युती शिवाय सगळें चलना अशी परिस्थिती जाल्या. आनी तेणी युती करपाक कारण म्हणजे कितें पयलीं ते BJP वांगडा करताले आनी BJP अशें आसलेलें चिंत्ताले आसतले
की आमच्या शिवाय हांकां पर्याय ना कळ्ळें आनी आतां जी BJP आहा न्हू ती म्हाका खूब फरक दिसता सांगपा म्हणजे तेका तत्वां ना जेन्ना आमी पळयताले वाजपेयी टायमार जावं अडवाणी टायमार बी आसलेले जावं मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्दां तेन्ना BJP एक वेगळीच आसलेली आनी आतां जी आहा पळय उर्मटपणां कशी जाल्लें आहा म्हणजे आमी म्हणजे सगळेच असो विचार जाल्लो आहा म्हणजे तेंच्यांनी ती कितें आहा तेंच्यांनी ती पळयलें आसतलें की बाबा BJPचे हें तत्वां आतां पयलीं भशेन ना आतां ते हिंदू हिंदू म्हणटा आमी आतां इतकीं वर्सां जालीं आमी जगल्या ना अशें न्हू आमच्या गांवांत हे पळय क्रिश्चन आहा आनी आमकां फाल्यां वोटींग सुद्दां क्रिश्चनूय मारता सगळे तरेचे लोक मारता ते हितून बाबा आमचो भेदभाव ना कसले गोश्टी आनी हे अशें करपाक लागले की बाबा आतां भंय घातलेले अशें घालता की बाबा हय तुमच्या गांवांत आतां विकास समज चालू आहा तो हें तर जालें तेंच्या बरोबर रावना जाल्यार तो बंद पडटलो जावं आनी कितें तशी तत्वां आसूंक ना आमी गोंयकार ह्या नात्यान सगळे एक अशेंच चलूं जाय आसलें पण हेंचें आतां कितें उर्मटपणां चड जाल्या त्या खातीर म्हाज्या हिसपान तेणी केल्या न्हू हेजो अर्थ असो ना की फाल्यां बाबा तेच लोक येवन हें करतले अशें ना आमचेर आहा डिपेंड सांगपा म्हणजे आमी कशें वागता तेजेर अवलंबून आसता न्हू सगळें फाटलीं 20 वर्सां जालीं हांगा MGP सुनील तवडकर जिखून येता आनी फाटले ते 2-3 वर्सां ते मंत्रिमंडळाच्या भायर आसात कितें फरक पडला आनी खरींच कामां बीन जाल्या लोकांची हांगा तशी पळोवंक गेल्यार न्हू आमची आतां नर्सी म्हूण जावं अशी LDC पोस्ट जावं आनी कितें सादे पोस्ट जावं पॉलिशन तशी थोडी जाल्या चड जावना ज्या तरेन जेन्ना तो मंत्रीपदार आसलेलो ती पळय कामां जातालीं तशी जायना पळोवंक गेल्यार आमचे आतां मडकीचे रस्ते पळया तुमी आतां येयले आसतले तेवटेनच्यान त्या रस्त्याचे आतां हॉटमिक्सा लागून आमी जात्रा आमची आसलेली तेन्ना सुद्दां आमचो डिमांड आसलेलो की जावचें अशें म्हणून म्हणजे ते आतां सगळें एवॉयड केल्ल्या भशेन जाता म्हणजे तशें आतां कामां आमची जायना पळोवंक गेला जाल्यार सत्तेन आसलेल्याक तुमकां परत कितें दिसता आतां खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज हांगा येवपाचे इवन रवी नायक BJPक जॉयन जाले तेंचो एक वेळ हांगा एक प्रभाव आशिल्लो पयलीं आतां आला कितलो खबर ना पूण खरोच ताका BJPक फायदो जातलो तेचो ना म्हाका दिसना जाय तशें दिसना नाल्यार कितें आहा थोडे आतां कितें आहा कास्ट वोटिंगाचें चड हें आतां सांगपा म्हणजे समाज बिमाज अशें धरून चलता पण म्हाका तर दिसना की गोंय आमच्या मडकयन तरी तितको फरक आसना कांय फरक पडपाना हय हांगा सुदीन ढवळीकराचे सुदीन ढवळीकर तुमी कितें म्हणूंक शकता कितें जिखतले का कितले तांकां चान्सीस आहा ते जिखतले हे शुअर तेतून डावट ना पण कितें आहा वेळ पळयल्यार ते आतां थोडे कितें मातशें ते सर्विसे बद्दल बी म्हणयता एकाच घरान 4 सर्विसो मेळ्ळा आनी कितें तशें सुद्दां म्हटलें न्हू जाल्यार शेवटाक कितें आहा लोक पळयता बाबा आमकां मडकयन कोण पावता कसलेय कामाक कित्याक एक बाबा सर्विसे खातीर न्हू आनी कितें बाकीचे हितून बाकीचे बाबा ही नॅचरल क्लेमिटी जावं आनी कितें जावं तेन्ना सुद्दां तो मदत करता न्हू घरांक म्हूण जावं आनी कित्याक म्हूण हें पळोवन लास्ट शेवटाक लोक मतां तेकाच मारता हय आनी तेकाच मतां मारतले असो दिसता फुडें विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा कितलींच वर्सां जालीं हो मोगोचो बाले किल्लो आतां फुडें कितें जावपाचें आसा आनी हाच्या पयलीं ह्या मतदारसंघात कितें कितें जालां पयलीं आमचे सुरवातीक पयसो आसले पळय न्हू तेन्ना प्रोग्रेस जावपाक तितकोसो वाव नासलो म्हणजे भायल्यांच्यान पयसो इतको मेळनासलो आनी तशें हें करिनासलें काय पूण मागीर जेन्ना घटकराजें जालें तेन्ना 40 सीट जाले तेन्ना हांगा मडकय रवी नायक रावलो उबो म्हणजे आमी लोकांनी ताका मागून घेतलो आमकां जावं म्हणून पयलीं MG तिकेट पयलीं बाबूसो गांवकार आसलो त्यान पयलीं कृष्णा राघू बांदोडकर आसलो आनी त्यान पयलीं बांदोडकर पयलीं आमगेलो वसंत वेलिंगकार तेणें राजिनामा दिवन भाऊक ते हांगसर निवडून येयल्लो म्हणटकीर त्या टायमार तितकोसो जाना भाऊ टायमार हे शाळा बिळा त्यो हे शिक्षण ते तेन्ना भरपूर जालें गांवांत तेन्ना जालें आनी आमचे वटेन सुद्दां पयलीं पळय अंडर गव्हर्मेंटाचे हेजेर खंयचे पयशांचेर ही शाळा मडकय आनी मांद्रे अश्यो 2 शाळा गव्हर्मेंटी जाल्यो म्हणजे बांदकामाचे वतीन शिक्षण स्टार्ट जालें 62-63 म्हणजे ती आमच्या हांगसर 64 पांया भरणी जाल्ली तशीच मांद्र्या जाल्ली मागीर तुका बरोबर बाकीच्यो सगळ्यो शाळा जाल्यो पूण हो प्रोग्रेस पळय म्हणटा तो असो रस्ते बिस्ते तुका जनरल तेन्ना जाल्लेच कळ्ळें भाऊसाहेबा टायमार तेन्ना रस्ते जाल्ले पूण आतां मोठो म्हणटा केन्ना घट जावन 40 सीट रवी नायक हांगेलो तेन्ना तो CM जालो पळय न्हू त्या टायमार तेणें जमनी बी अश्यो गव्हर्मेंटाक एक्वायर करून कोमुलदारीच्यो घेवं कश्यो घेवं पूण घेतल्यो आनी त्यो एक्वायर करून ताणें आमचे मडकय म्हणटा मोठ्यान मोठी इंडस्ट्री घातली म्हणजे जेणे करून कितें ते आमच्या लोकांक कितें तरी स्थानीक लोकांक म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंसी लोकांक ताचो फायदो जावचो म्हणून घातली ताणें भरपूर बरें केलें हो प्रोग्रेसूच जालो तरी सुद्दां आमकां जवळ जवळ 5% आमकां तेजो फायदो आसा तेज्या वयर आमकां फायदो ना कारण शिक्षणीय भुरगे आमचे वयर आतां व्हडलेशे कोण नोकरेक ना आसा ते सगळे अंडर कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय ना तूं जाणा कितें
100चे तितूनचे तांकां खाली मेळटले 60 रुपया 40 वयतले कळ्ळें हेजेर म्हणटकीर तशा पद्दतीन हो जालो आनी आतां तेज्या नंतर मागीर पळय आसा पळय न्हू तेन्ना श्रीपाद दिलो तेन्ना सगळें ठप्प जालें तेन्ना कांयच जावना कळ्ळें युतीचो येयलो तेन्ना म्हणजे त्या ऑपोजिशनान उरलेले अशें म्हणटा ते मागीर तुका तेज्या नंतर मागीर सुजीन येयलो श्रीपादा वळून कितें समथींग 96 or 95 कळ्ळें नाय 96 अशें कितें तेन्ना तो त्या हेका तो येयला म्हणजे तेन्ना तो येयला तो येयल्याक मागीर तेन्ना तो सत्तेर आसलेल्या कारणान हांगसर इल्लो 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 करून स्टेडीली प्रोग्रेस जायत गेलो कळ्ळें बाकीचे अशें आनी नोकरी बिकरी म्हणचे जाल्यार तेज्या टायमार नोकऱ्यांक भरपूर जाल्या म्हणजे मोस्ट सांगपा म्हणल्यार अशें मडकय कॉन्स्टिट्युन्सी भरपूर जालें ह्यान पयलीं कोण पळयत नासलो 100% हांगसर कोण येता तो पळय आहा न्हू बरेपणान निवडून येताले एमजी पूण हांगसर तसो जायत नासलो पूण तो येयल्याकूच हें सगळें जालां आतां आनी रवी टायमार उबे आमी आतां उबे आसा पळय न्ही प्लेस बी हेपी केल्या पळय ती रविना टायमार जाल्ले पूण आमी चोपडेकर तेन्ना मिनिस्टर आसलो फिशरी मिनिस्टर बी जेन्ना आता वेंचणूक जावपाची आसा आनी आतां आमी पळयलां की MGPन युती केल्या TMC वांगडा तुमकां ही मानवल्या गजाल एक्चुअली कितें आसता तेका कांय तरी प्रॉब्लेम जाला असो म्हणटणी युती केल्या आसतली पूण आमकां ती मानूना पूण आतां कितें आसता आमचो ज्येश्ठ जर तो हें करता म्हणजे राजकारणी तो आमकां तुवें तुका सांगला पयलीं की राजकारण आमकां व्हडलें राजकारण करतात ते आमी तांकां सपोर्ट करप असो तेणें जी युती केली ती मानले पूण आतां मानून घेवचीच पडली आतां मानचीच पडली कारण ती जरी बंगालच्यान हांगा आमची युती केली हांगा तिका व्हडलोसो वाव कांय ना आमच्या लागूनच तिका चान्स पडटलो असो कितें खंय तरी आसा अशें कळ्ळें पूण तशें म्हाकाय मान्य आसा ती आमकां मेळ पूण तिच्या मनाच्यान दिसा तेणें करूं जायना कारण ती जी आसा पळय न्हू तिची वागणूक पळय ती एक्चुअली ती आमच्या ऑपोजीट कशी अशी म्हणजे आमचे हिंदू धर्माच्या हेका बी अशी ती ऑपोजीट अशें पत्रकार न्यूजपेपर बी हेचेर सांगता कित्याचे मिडियाचेर बी अशें टीव्हीचेर बी दाखयता आमी पत्रकारांक ते भेट मेळना आनी आमी तेजे फुडल्या रावन तेजें कितें करती पळोवना हें पेपरा वयल्यान आनी न्यूज हेजे वयलें खंयचे टी व्ही वयल्यान आमी पळय आयकता आतां कितें जावपाचें आतां MGP सुदिनाक कितलो चान्स आसा हांगा आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज आपलो मतदार घाला इवन आतां रवी नायक BJPन गेला काँग्रेसीन आहलो कितें फायदो जातलो हाजो BJPक हांगा मडकय मडकय भागां कांयच ना जैसे थे ओके सो BJP व्हडलोसो काय फायदो जावचो रवी नायक गेला तरी न्हू हांगा आतां कोण कॅन्डिडेट तेजे रवी नायक सुद्दां जर रावलो न्हू कांयच तेजी परिस्थिती बिकट हें जावची ना बदलची ना कांय कळ्ळें परिस्थिती आसा तशी आसतली वेळ पडल्यार कितें आसता कदाचीत तो काडूंक शकता मात कदाचीत कित्याक तरी म्हाकाय दिसता न्हू की आमीच ताका हें करलो आमीच हें केलो तें अशें करुया पूण तरी सुद्दां आतां हेणें जें केलां तितून आमी बदलता अशें तरी सहजासहजी कोण दिसचें ना एक दोग जाण कोण आसता तसले एक दोन तशें आसता खाल्लेल्या पानार कितें म्हणटा तशें आसता पूण एक जावंक शकता पूण त्या प्रमाणे अशें ना हो 95% तुका होच येतलो कारण आमी आज तागायत अशें आसा वळखानासतूच आमी आमदार निवडून दिल्ले आसा मडकय ही आमची खासियत आसा म्हाका एक सांगा आतां फुडली वेंचणूक येवपाची आसा आनी फाटलीं 20 वर्सां जालीं हांगा सुदीन ढवळीकर जिखता एफर्ट कितें जावपाचें आसा आनी फाटल्या 20 वर्सांन खरीच हांगा कामां जाल्या तशीं तशी कामां म्हणल्यार रस्त्यार पळया तुमी आनी आतां येदी व्हडली मडकय इंडस्ट्री स्टेट आसा न्यू कांय इंडस्ट्री प्लॅनिंग कांय ना ग्रावंड आसा तसो आसा तो प्लस आतां हॉस्पिटल आसा आमचें मडकय सेंटर तेजें कांय हें जावना तें आसा तशें आसा पयलीं रोहिणी नायकान बांदलेलें आसा पळय तशें आसा जो कितें डेवलपमेंट जो आसा पळय तो सगळो रोहिणी नायकानूच केल्लो आसा हांगा मडकय पयलींचो आनी नेवो डेवलपमेंट तुमकां कितें दिसता कांय ना नेवो डेवलपमेंट सगळो डेवलपमेंट पयलींचोच इंडस्ट्री स्टेट धर मागीर ग्रावंड धर आतां म्हणटा ते रवी नायक BJPन आयल्या BJP कितें फायदो जातलो हाजो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मडकय रोहिणी नायकाली 7-8 हजार वोटींग आसा आनी प्लस BJPची एक वोटींग कितें जावपाक हे फावटी रवी मडकयन रावलो जाल्यार कितें जावपाक चेंज जावपाक शकता रवी रावलो जाल्यार रवी ना जाल्यार बरी फायट जावपाक शकता रवी खातीर भुरग्यांची कामां बीन जाल्या की खूब जाण म्हणटा जॉब जाता बीन हांगा तेणी ढवळीकरान जॉब दिला पूण आपल्या मनशाकूच दिला एका घरान 5-5 10-10 जॉब कोण ना तांकां कांयच ना अशें जाला दिल्यांका दिला तेणी जॉब मडकय अशें पयलीं 20 वर्सांनी जॉब दिला तेणी पूण कशें एका दिल्या एका घरानूच 4-4 5-5 पोस्ट ना तांकां कांय ना तुमी मातशें सांगता तुमकां कितें दिसता हांगा डेव्हलपमेंट मेन म्हणल्यार कांयच जावना डेव्हलपमेंट रस्ते तुमी पळया इंटरनल रोड आउटसोर इंडस्ट्री सगळे काबार जाल्ले आहा आतां ते हेणें तो 18 वर्सां जाली मिनिस्ट्री आयिल्ली कडेन 18 वर्सां रोड सारके ना जॉब तर
तेणें आपले कोण आसा पळय तांकांच दिल्या गरिबांक ताणें दिवंकूच ना जॉब म्हणजे डेवलॉपमेंट झिरो कांयच ना आतां रोड आतां पळय सगळ्या रोड जाल्या पणजे चल सालिगांव आनी फोंडे चल पूण हांगा मडकय खंयच जावना तेणें बेगीचे बेगीन करचें तेजे कडेन आशिल्लें न्हू एक्चुली पयलून सुद्दां 18 वर्सां PW मिनिस्टर आयलो तो पूण आनी कितें केलें हांगा कांयच ना उदक सारकें ना मेन म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांत तूं भितर आनी गावणे चल जावं आनी खंय मडकय उदक सारकें येना 2 वरां उदक येता सकयल आनी पयरूच तेंच्यांनी लोकांनी बोवाळ केल्लो 18 वर्सां जालीं तो PWD हँडल करतालो तो पूण आजून पर्यंत तेणें आजून उदक सारकें पावना खंयच सारकें पावना तूं आता रवी नाईक पयलीं काँग्रेस ते आता BJPन आयले ताचो कितें फायदो जातलो ह्या मतदारसंघात BJP शुअर डेफिनेटली रवी नायक तर हांगा रावत शुअर येवपाक शकता रवीन हांगा रावचो ही आमची युवकां तर्फे मागणी तेणें हांगा रावपा जाय कित्याक हांगसरल्यो पंचायती जावं हॉल हे सगळे रवी नायकान बांदलेले तेजे टायमार तो जेन्ना CM आशिल्लो आमदार आशिल्लो तेणें हांगा कांयच करूं ना फक्त नेम प्लेट्स लावन दवरल्या कामां लायले ताका लायले ना जाल्यार ना लायले कितें कोणान घरां मोडली बारीक लोकांनी मानपा म्हणटा आयज यो फाल्यां यो परं यो अशें करता कितें खंय कितें कामां गेलो आसा कितें सकयल मोडलें गेलें जाल्यार ना म्हणटा तो मागीर आतां फाल्यां यो परं यो अशें करता गेलें जाल्यार म्हणटा कितें तुमकां आतां खंय आमचें शेतभात आहा आमचें कितें आमकां कितें ट्रॅक्टर जाय त्या टायमार आमकां कितें दिवचें मदत करची कितें साऱ्या सुऱ्या तेंय तुका करता म्हणप दिली जाल्यार दिलें ना जाल्यार खंय कितें अमूल्य मागीर दुसऱ्या कडेन मागून हाडचें पडटा आमकां सगळें सामान शेती म्हणल्यार उचललें जाल्यार आमचे कडेन मिशिनां आमी पयशे मोडून खर्च करपाचो खंडान आमचे पयशे मोडून खर्च करपाचो कितें आतां पळय थंय गोवोरमेंटान मिशीन दिल्लीं आहा शेतकाऱ्यांक दिल्लीं आहा मदत केल्ली आसता पूण आतां गोंयांत आमच्या आतां मडकय हातून आमकां तितली येना न्हू तितलें आं आतां इतले आमी गरीब लोक आहा खंय कितें आहा आमकां बांदून करून घेवन दिवपाक कितें करचो तें तुमकां कितें आयज यो फाल्यां यो परं आपूण करता म्हणटा फुडें आमचें एक मथण सुद्दां आयलें आमी पदर पयशे काडून आमी खर्च केला बांदता म्हणटा तेणें पूण आमी पदर पयशे काडून 50,000 काडून आमी वचून बांदून कमेत केले आतां बांदपाक उमेद आनी हेजे वयल्यान तूं कितें म्हाका आतां बांदवड्यान कांयच केल्लें आजून सद्या आमी एका आहा सामकें म्हणल्यार सगळे भुरगे म्हणल्यार थोडे आहा आमी आतां भाव आयले 2 जाण आयले 2 जाणां जाल्यार आमगेले कोण ना गोवोरमेंट म्हणल्यार बांदोड्या भागान अशी कित्याक खातीर डेव्हलपमेंट करिना कित्याक अशें दिसता म्हाका कित्याक जायना डेव्हलपमेंट बांदोड्या भागान आतां कितें म्हणा आनी रोयन काय म्हण कितें कोणा लायले तांकांय म्हण लायले तेणें पोटा पूण तेणेंय म्हण कितें केलें आमकां गांवां सोडलें आमी ताका उबो केल्लो कितें रोय नाका आमी उबो केलो आमचे पयशे कोपरेताल बीन काडून सुद्दां उबो केल्लो आमचो मनीस म्हण गांवचो म्हण ताका आमी उबो केल्लो तेणें आमकां सोडून फोंड्या रावलो आनी आमकां सोडून गेलो चडच्यान कितें तेणें हें केलें फोंड्या ताका कोण हें करून नासलो मदत करून आमी कोण ताका हाडून आमी गांवचे मनीस सगळे एकठांय जावन मडकय सगळे जावन आमी ताका हेका गेले पणजे गेल्ले तेणें आमकां सोडून तो गेलो न्हू आतां सद्या कितें आनी खंय करतलो इतली उदरगत केली तेणें पयलीं गेले ताका बरो निवडून हाडलो आमी आनी थंय ताका रावलेलो आनी ताका हें बरें आशिल्लें गेलें बाबा केलें म्हणपा जातालें न्हू मडकय एक केलें गेलें तेणें वयर तें हें बांदलां मडकय तें हें बांदलां तें एक करून दवरलें तेणें एक करून सांग धागोन दवरलें ना इतलेंच काम केलां आनी आतां आमगे खंय देवळां मोडलेलें आहा खंय कितें जाल्लें आहा तें आतां हेणें देवळकारान इल्लें कोण थोड्यान केलें सारकें धापलें मातशें फाटलीं 5 वर्सां तुमी पयले आसतली एक आमदार सुदीन ढवळीकर आमदार आशिल्ले कितली उदरगत जाली आनी कितली जावपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल प्रुडंट मिडिया तुमी मुद्दम आमच्या गांवां आयल्या बद्दल तुमकां हांव वेलकम करता हांगसर बरें दिसलें खरेंच कोण येवन विचारता आमकां की बाबा गांवां कितें चल्लां एक वेगळें अशें तुमी प्रुडंट मिडियान दाखोवन हाडलें म्हणल्यार गोंयकारां लोकांक दाखोवन हाडटा सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी खूब वर्सां जालीं आमचो आमदार सुदीन ढवळीकर हांगा आसा आनी काम करता चालू आसा काम आनी जायती उदरगत केल्ली आसा पूण तरी आमकां युथांक तरी दिसता आतां की आनी डेवलॉपमेंट खूब जावपा जाय फॉर एग्जाम्पल आमकां खेळपाक सांगपा म्हणल्यार हांगसर आमकां ग्रावंड ना खेळपाक आमकां प्रॉपर असो ग्रावंड असो ना सारको
एक ग्रावंड आसा पूण तो असो सगळे आमचे आमचे गांवच्या लोकांक तरी खेळपा मेळना सारको. सो त्या हेतून तरी आमकां दिसता की आनी डेवलपमेंट जावपा जाय हांगा. एज अ यूथ तुमकां दिसता युथांची बीन हांगा कामां जाल्या ह्या मतदारसंघात? ना, मडकय मतदारसंघात जायतीं कामां जाल्या, तितून नो डावट एट ऑल. कामा बाबतींत कामां जाल्या हांगा जायतीं अशीं, पूण डेवलपमेंट म्हणटा तो हांगा बरो जावपाक जाय अशें तरी आमकां दिसता. डेवलपमेंट म्हणजे अशें कितें जाय तुमकां, म्हणजे लायट, उदक जावं रस्ते हे विशयी काय आनीक त्या भायर आनीक कितें? लायट, उदक आसा आमकां, ना अशें न्ही, उदकाचे प्रॉब्लेम ना. इवन रोड सुद्दां आमचे आसा ओके. आतां म्हणटा सिवरेज प्लांट आयला तो म्हणल्यार ऑन द वे आसा तो जावपाचो. आनी तो सांगपा म्हणल्यार आमच्या हांगाच जाला मेन प्लांट आसता तेंचो सिवरेजीचो. सो जाता डेवलपमेंट थोडें. मेन म्हटल्यार आमकां अशें आतां आमचें सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा, जे आमचे जे यूथ आसा पळय न्ही तांकां लागून कितें तरी वेगळें कितें तरी जाय. आनी मेन आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार अशें म्हटल्यार कितें, आतां जो आमचो आमदार आसता कोणूय आसूं तो खंयच्याय हितून, तेणें जो आमी ताका निवडून हाडटा त्या आमदारान आमकां तरी दिसता की 5 वर्सां आमी ताका निवडून हाडटा, तेणें एक दीस तरी आमच्या गांवां येवन पासय मारपा जाय, विचारपा जाय बाबा कितें चल्लां, एक सर्वे करपाक जाय एटलिस्ट. बाबा कितें तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा एक बरोवन घेवपा जाय, कितें तरी करपाक जाय. एक 6 म्हयन्यांनी एक येवपा जाय आमदारान, नाल्यार एटलिस्ट पंचायतीन तर ती फुडाकार घेवन बाबा गांवां एक मिटींग घेवपा जाय, कितें तरी बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा. अशें मात जायना, हें जावपाक जाय. जेणे करून चड प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. सो हें म्हाजें एक म्हणणें आसा. आतां खुबशे पार्टी आसात, TMC हांगा येवचे ना कितें ऑलरेडी अलायन्स जाला MGP वांगडा. सो तो अलायन्स तुमी कसो पळयतात, कितें खरोच बरो अलायन्स तुमकां मानवला तो अलायन्स? ना, तेचेर हांव कांय उलोवपाक शकना कित्याक ती मोठी पार्टी भायली बंगालची. सो म्हाका तरी दिसता कितें गोंयची मातयेंतली पार्टी जाय, आवटसायडर नाका एक्चुली. गोंयकारां आमकां गोंयचीच पार्टी जाय. आतां ते अलायन्स बीन ते तेंच्या लेवलाचें कांय खबर ना, बट आमकां तरी दिसता आमकां गोंयकारां सगळें एकठांय करपी, सगळें युनायट करपी पार्टी जाय. आनी गोंयकारां वांगडा रावली पार्टी जाय. कित्याक हे येता पळय न्ही कोण भायले ते फक्त लँड ग्रॅबिंग आनी तसलें कितें चल्लां. इवन तुमकां सांगता, इवन आमच्या पंचायतीर गांवां जे आतां बिल्डिंग्स येता पळय कितें त्यो कोणा लागून येता, आमकां गोंयकारां लागून ना. कोणूच आमचे म्हाका जाल्यार दिसना की व्हेरी रेअर म्हाका दिसता गोंयकार आसा ते फ्लॅट घेता. अदरवायज चडशे ह्यो फ्लॅट जे येता कितें येता सगळे आवटसायडर घेता. सो हांव कितें म्हणटा, आमचें गांवपण कितें आसा पळय न्ही तें आमचें राखून दवरपा जाय. आनी ती जबाबदारी आमी आमच्या स्थानीक पंचायती कडेन दिता. आनी पंचायतीन सदांच गांवच्या लोकांक विश्वासान घेवनूच मुखार वचपा जाय. कोणें कितें कसलें TCPंतल्यान तुमकां एप्रुवल येता कितेंय येवं, ग्रामसभा आसता त्या ग्रामसभे लोकांक आपय बाबा असो प्रोजेक्ट येता, इतली ट्रान्सपरन्सी तरी आसपा जाय. कित्याक इतलें आतां सांगपा म्हणल्यार सगळी बिल्डिंगूच दिसता आमकां. आमचे फुडले पिडीन करपाचें कितें, आमचे गोंयकारां कडेन म्हाका जाल्यार दिसना ताकद ना की आपूण वचून थंय फ्लॅट घेतलो कितें घेतलो, म्हाका जाल्यार दिसना. ताका लागून मेन आमच्यो ज्यो ग्रामपंचायती आसा, इवन म्युन्सिपालिटी हांव म्हणटा ग्रामपंचायती आमकां लागता गांवां, तेणी असले कांय प्रोजेक्ट हाडचे न्ही जेणे करून आमचे फुडले पिडीक त्रास जातले. हें एक म्हाजें सामकें मेन हें आसा. आनी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करता की एक डेव्हलपमेंट आमी जी पळयल्या की रवी नायक हे पयलीं काँग्रेसीन आसले, त्यांचो काय प्रभाव ह्या मतदारसंघान आसा आनी तेंच्यांनी आतां ते BJPन गेल्यात. BJPक ह्या गोश्टीचो कितें फायदो जावं शकता ह्या फावट ह्या इलेक्शनाक मडकय मतदारसंघात? ना, मडकय मतदारसंघान अशें रवी नायक म्हणटा ते एक पावरफूल व्यक्तिमत्व. पूण कशें आसा, मडकय खंय मतदारसंघ म्हणटकीर आपूण थंय काम करपाक जाय. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तूं बेश्टो आयलो आपूण इलेक्शनाक रावता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. तूं राव 5 वर्सां काम कर, तूं पडपा जाय, तेन्ना तुका कळटा बाबा कितें तें. सो एटलिस्ट तूं लास्ट मुमेंटा आतां हांव रावता तूं रावता तितून कितें जाता जाणा, मतदार जो आसा पळय तो चिड्डता. तांकां सगळें फेस करचें पडटा लास्ट मुमेंटा. ताका लागून हांव कोणाकूय रिक्वेस्ट करता की तुमी पयलीं हें काम करा, आमकां लोकांक जाणून घेया बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा तुमकां हांगा. नॉट लास्ट मुमेंट तुमी येता बाबा हांव रावता तूं रावता अशें जावपाक जायना. तुमी येया पयलीं काम करा, बाबा विचारा लोकांक बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा, अशें करुया तशें करुया, एकटे रावया अशें जावपाक जाय. सो लास्ट मुमेंटा वेरी डिफिकल्ट जाता अशें हांव म्हणटा. आनी मनी पावर जो म्हणटा पळय न्ही तो आतां तरी गोंयकारांक खबर आसा. आनी गोंयकार आतां तरी कोणाकूच पिशे जावपाचे ना पयशां लागून तरी. आनी आमी गोंयकार म्हळ्यार तुमी जाणा सुशेगाद,
आनी म्हाका जाल्यार दिसता ह्या फावटी तरी गोंयकार पयशां कडेन तरी हें जावपाना, डायवर्ट जावपाचें ना. खंयच्या पार्टीचो असो मागीर तो कॅन्डिडेट? फावटीचो आसूं तो मागीर. हय हय सारकें. पात्र आता जी वेंचणूक येतली आणि आता सुनील ढवळीकर हे कितलींच वर्सां जालीं हांगा निवडून येता, तेंच्यांनी खरीच कामां ह्या भागाची केल्यात? हय ताणें सुनील ढवळीकरान काम केलां आनी कामूय करून लोकां कडच्यान गाळयोय घेतली ताणें. ओके. सारकें भुरग्यांची बीन कामां जातात हांगा? विचारूं नाका सामकी. तेच जर भुरग्यांक कामां करिना आपण कित्याक उबो रावता काम म्हणटा. आता MGPन तृणमूल काँग्रेसी वांगडा युती केली, तुमकां मानवली ती युती? म्हाका मानूना काँग्रेसी तो आसा तसोच रावचो आसलो. तुमकां युती मानूंक ना? ना. असो ते आतां जे आसा तशें तेंच्यांनी MGP म्हणून एक सगळ्या कडेन सिटां घातलेल्यार बरें जावपा अशें तुमकां दिसता? हय. तो MGP म्हणटा आतां पळय तेणें सांगलें मागीर 3 नाका 4 खेपो तुमकां BJP आपणे सपोर्ट केलो म्हणलो आसलो. आपणा तुमी भायर मारलो आनी आपणाचें खातें काडून दुसऱ्याक दिलें. आतां इलेक्शन जावपाची आसा, सो तुमी आतां इलेक्शनाक जेन्ना वोटींग करतले तांकां मेन तुमच्या मनान अशे खंयचे विशय आसतले मतदान करतना? मतदान करच्या पयलीं एक म्हाका सांग पळया, प्रत्येक इलेक्शनाक जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं मातशें सर्विसी डिक्लेअर करता मरे. केल्यो आतां त्यो सामक्यो जातल्यो म्हणजे 10,000 कितल्यो करता म्हटलेल्यो त्यो जातल्यो? तुमी सांगा मरे. ओके. मेन म्हणजे जॉबांचे आसतले. जॉब हे इम्पॉर्टंट न्हू, भुरग्यां बाळा पोटाचें इम्पॉर्टंट जालां मरे सद्या. तुम्ही रस्ते डेव्हलप करता, पूल बांदता, अटल सेतू बांदलो आनी कितें बांदलें, आमच्या भुरग्याची पोटां भरोना रे. आमची परिस्थिती जैसे थेच आसा, कितें सुदारणा म्हणटा ती हांगर ना. कितले भुरगे म्हाज्या गांवांत ह्या वाड्यार सर्विसा विने आसा मरे शिकलेले. आमची भुरगीं आसा ती आसात रे. म्हाज्या वाड्या वयले तरी सांगता तुका सर्विसा विना आसा. कितें करपाचें तूं सांग? आता कोणूय खंयची पार्टी जरी आयली, खंयचो कॅन्डिडेट दिता तेणें भुरग्यांचे मेन म्हणजे कामाक लावचें अशें तुमचें म्हणणें? डेफिनेटली पयलीं पोटा पाण्याचो प्रश्न. बरें प्रायवेटान गेलो म्हणून तरी प्रश्न सुट्टा. प्रायवेट जॉबाक लागलो 6 म्हयन्यांनी बंद, 6 म्हयन्यांनी शिफ्ट खंय तरी करता आनी तांकां घरा बसयता मरे. पूण प्रत्येक जाण तर गव्हर्मेंटाची सर्वीस कित्याक सोदता? कित्याक सोदता? एक शाश्वती कशी आसता न्हू जॉबाचेर म्हणून. प्रायवेटाक शाश्वतीच ना रे. आमी मोकला न्हू, आमी प्रायवेटूच सर्वीस केल्या. आमी प्रायवेट सर्वीस करून सदी दूख आयज बंद काय देवा फाल्यां बंद काय, आयज बंद काय देवा फाल्यां बंद काय. हय. पण राजकारणी लोकांनी तरी हेचेर खास लक्ष दिवंकूच जाय. जॉबाक लागून म्हणजे प्रायवेट सुद्दां जॉब करपाक कांय, पण शाश्वती तर ताका आसता बरी, तर तो प्रायवेट जॉब करपाक कांय हरकत ना. विचार रे. दुसरें म्हणजे हांगा आमी पळयलां की कितलींशींच वर्सां MGP येता आनी अजून ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन MG शिवाय दुसरो कोणूच येवना. आतां रवी नायक बीन हे BJPन आयले, ते पयलीं काँग्रेसीन आयले, एकदां जिखिल्ले हांगा ते MGPचे. आतां कितें आसा काय चान्सीस तांचे? पळय तें राजकीय पाठिंबो कितलो ताका आसा हें तें आमकां खबर ना. आतां आमचो सुरीन बाबूय भरपूर मतांनी येयल्लो तेन्ना तो होवूय रावल्लो कोण तो हो रावल्लो तेन्ना तितलें येवना. पण सांगू ना तेजो काय एक चीफ मिनिस्टर आसतना तो आसा तेजो वोट थोडोफार ना असो न्हू. आतां कित पर्यंत तेजी मतां हांगार येतली आनी आमी तें सांगूं शकना तुका. तें आमी सामान्य, आमी इतल्या खोलान वचपी न्हू. आतां इलेक्शन जावपाची आसा, मेन विशय कितें आसतले मडकय मतदारसंघात? विशय म्हणजे विकास हो प्रत्येक गोष्टीन फुडें वचपाची एक प्रतिक्रिया आहा ते म्हणजे फुडें वचपाचो आनी तसो वयतलो. विकास हो जातलो, परंतु ज्यो गोश्टी आहा भुरग्यां बद्दल आतां ज्यो आहा त्यो जावपाक जाय. भुरग्यांक जॉब मेळपाक जाय.
गेल्या जेन्ना टर्माक सुदीन हांगा आसलो तेन्ना थोड्या भुरग्यांक मेळ्ळ्यो. मेन म्हणजे तुम्ही म्हणता की ह्या मतदारसंघात जॉबाचो इश्यू मेन आसता. मेन आसता न्हू, आसलोलो. जॉब हे भुरग्यांक जायच न्हू. भुरग्यांक जॉब जाले हे काय भुरगे हें आसचे ना. त्या मदीं दिल्यार ताणें दिल्या खरें आमच्या वाड्यार जाय आमकां. आता तेंच्यांनी TMC वांगडा युती केल्या. ह्यो जो फॅक्टर आहा तो तुमकां कितलो मानवला? तशें हें कांय ना, बरें आसा. कित्याक कितें तरी एक पक्ष जाय कितें तरी हें करपाक. एकटो पक्ष वयता जाल्यार पयलीं BJP कडेन करा. BJPन चडशी तेंची हें केली म्हणजे काम ना पुरते वापरून घेतले आनी हें केलें म्हणून मागीर ते TMC कडेन तेंच्यांनी युती केल्या आसतली. आमकां तशें कांय ना. आमी कितें आहा अजून पर्यंत तो हांगा आसा आमी ताकाच मतां मारता आनी तो बरोच मतांनी निवडूनय येता ना आमी म्हणना. फक्त कामां मातशी जावपाक. कामां म्हणजे भुरगे म्हण आमकां सतयता. भुरग्यांनी जाल्लीं आहा कामां पयलीं खरें आतां हे जर थोडे येता अवदीक हय ते जेन्ना सरकारान आहले तेन्ना तितली कामां जाली ना. जालें तशे विकास म्हटल्यार जाला रे. आनी कितें सांगतले विकास जाला विकास करता तशें जाता तसो तो सुदीन कितें आसा भुरग्यांक शिकोवपाचें जावं घरांची गरिबी कोण गरीब आहा तांकां मदत करता तशें हें ना. आनी ह्या हेजेर आमचे चडशे लोकूय तेजे कडेन वता मदतीक आनी शिक्षणाक लागून जावं हें तें. बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचे हांगा कितलें काम आसा? काम कोणूच करिना. अजून सुद्दां खंयची दुसरी पार्टी हांगा अजून सुद्दां अशी येवना म्हणजे काम करपाक. आतां इलेक्शन्स येवपाची आसात आनी आतां तुमी पळयल्यात पॉलिटिक्स कितें चल्लां तें कितले पार्टे येतात कितले जाले आनी सुदीन ढवळीकर बाब जी कितलींशींच वर्सां हांगा निवडून येतात. सो तेंच्यांनी खरोच ह्या एरियेचो डेव्हलपमेंट केला. खूब डेव्हलपमेंट केलो. हो जो आज मडकय जें कितें दिसता पळय तितलें सुदिनान केल्ली. सगळे रस्ते पासून ती इंडस्ट्री ताचे पयलीं हाडलेली पूण ती इतली डेव्हलपमेंट जावनाशिल्लो तिचो. फक्त आशिल्ली इंडस्ट्री म्हणून ना पूण आज जें कितें हांगासर मडकयन दिसता तें सगळी तेजी कृपा. दुसरें म्हणजे हांगाल्या भुरग्यांक जॉब मेळटा. मेन म्हणजे जॉबाचो इश्यू आसा सगळ्याक. म्हणल्यार जॉब ताणें खूब लोकांक भुरग्यांक दिल्यात. एक आनी दोन न्ही. आमचे हो पारंपरीक वाडो आसा पळय हातूंत म्हाका दिसता कांय न्ही म्हणल्यार 25 जाणांक तरी ताणें जॉब दिलो आसतलो आतां पर्यंत. जॉब दिले आसतले. दुसरें म्हणजे आतां एक रवी नायक म्हणटात ते पयलीं काँग्रेसीन आसले ते आतां BJP जॉयन जाले. तेंचो कितलो प्रभाव आसतलो ह्या मतदारसंघात? तेच हांव तसो सांगपाक जाल्यार तो एक्चुअली रवी नायक म्हणटा तो पयलो MDPचो. MGP ताका काँग्रेसीन CM करता म्हणून सांगला म्हणून MGPचे काही आमदार घेवन तो काँग्रेसीन गेलो आनी थंय जो CM जालो. आज तेजी परिस्थिती ना घाडका ना घडका अशी मडकय मतदारसंघात तरी आसा. व्हडलो प्रभाव म्हणजे तसो एक्चुअली हें कॅल्क्युलेशन करूंक वचत जाल्यार तो -0 पडटलो आसतलो. दुसरें म्हटल्यार बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी हांगा काम करता. काम येतात पूण काम कोण करिना. फक्त येतात आमी अशें करतात तशें करतात म्हणून सांगताच वचप. आतां आनी एक जो फॅक्टर आमी जो म्हणटा की TMC वांगडा MGPन युती केली. तुमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांनी ती कितली मानावल्या? न्ही कितें आसा परिस्थिती प्रमाणे कितें तरी करचें पडटा. आज जर इंडिपेंडंट MGP जर 10-15 सीट लडयतलो जाल्यार फायनान्शियली तांकां बरोच हें आसा न्ही फायनान्साची गरज आसा. म्हणजे खंयच्यान तरी कितें तरी करपाक जाय. म्हणजे TMC कडेन तेणी युती केली हेजें व्हडलेशा लोकांक म्हाका तरी दिसना की खूब जाणांक वायट दिसता बीन अशें. पूण खुबश्या अशा लोकांक दिसता की BJP वांगडा तेंच्यांनी युती करूंक जाय नाल्यार काँग्रेसी वांगडा पूण TMC वांगडा न्ही. न्ही आतां तुमी तर पळोवंक वचत BJP वांगडा युती केली कितें जालें काँग्रेसी वांगडा केली जाल्यार तेंच जातलें आशिल्लें. हे तरी एकदम परके काही काळा पुरते तरी ते स्थिर रावतले. हांकां स्थिर रावपाचें आनी दुसऱ्याक हेल्प करपाची तितलीशी गरज आसना आतां. तेच स्थिर जायच एरिया.